आशिर्वाद्या खातीर देवाक अर्गां पाठोवया. मोगाच्यानू आज आमकां नित्याधार मायेच्या देव प्रजेक वर्त्या संतोषाचो दीस. व्हडा दबाजान आनी संभ्रमान फिरगजेचो रुपयोत्सव आचारण करूंक एक कुटाम जावन सांगाता जमल्या. नित्याधार माये मारिफात आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान केल्ली असर या नियाळूंक आनी देवान फाटल्या 25 वर्सांनी आमचेर वतुल्ल्या कुरपे देण्यांक अर्गां पाठोवंक ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानाक आमचे संगी आसात मंगळूर दिएसेजीचे गवळी बाब अधिक मानाधिक दोतोर पीटर पाऊल साल्डाना, तशेंच मंगळूर दक्षिण वाराड्याचे सर्व याजक, धर्म भयणी आनी लायक, विगार बाब एलायस सोजा संगी, सगळे फिरगज कुटाम आम्हा सर्वांक ह्या पवित्र एवकारिस्ताच्या बलिदानाक बरो येवकार मागताव. आज आमी आयकोंक आसचे देवाचें उतर जावन आसा. मुरये मायेन सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. आमच्या फिरगजेक बरे याजक देवान आमकां फावो केल्यात. धर्म भयणी फिरगजेन तशेंच शाळांत वावरून आसात. विगार बाब आपल्या फिरगज लोकां संगी भुरग्यांची तालेंतां उर्जीत करच्याक वर्तो मिनात घेतात.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. शांती तुमचे सवे असो. 25 वर्सांचे हे संभ्रमाचे बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या. 25 वर्सांनी नित्य धर्मायेन आमकां धाडिल्ल्यो सर्व देणी, कुरपेची देणी आनी तिणें केल्लीं अजापां तसो नियाळ करून हें अर्गां बलिदान भेटयता आसतना नितळ काळजान तें भेटोवच्या खातीर आमचें उणेपण वळखून घेवया आनी पातकांचें बोगसाणें मागया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून कणांत उसारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भयण सदां संकार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
मागतोया. सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत अंकवार मरयेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. लेवी शास्त्रे पुस्तकांतलें वाचप. जुबळेवाचें वरस. तुमी 7 हप्त्यांच्या 7 वर्सां मेजूंक जाय. 7 पावटी 7 वर्सां म्हणजे 7 हप्त्यांच्या वर्सांचो काळ. 49 वर्सां 7व्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमी कोंब फुंकूंक जाय. प्राचिताच्या दिसा तुमी सगळ्या देशांत कोंब फुंकूंक जाय. हे 50वें वर्स तुमी पवित्र म्हण परगटूंक जाय आनी देशांतल्या सर्व निवास्यांक सुडका पसरूंक जाय. हो तुमकां एक जुबळेव जावंक जाय. तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घरा फाटीं येवचें. हर एकल्यान आपल्या कुटुंबाक. 50वें वर्स तुमकां जुबळेवचें वर्स जावंक जाय. तुमी वमचें न्हय. जमा करिनासलेलें दान्याचें पीक लुवचें न्हय. बेंडणी करिनासलेल्या दाका मळ्यांतलो दाको जमा करचो न्हय. जुबळेव तुमी पवित्र म्हूण लेखचो आनी जें कितें शेतांत मेळटा तें तुमी खावचें. ह्या जुबळेवाच्या वर्सा तुमचे पैकी हर एकल्यान आपल्या मालगड्या घराक फाटीं येवंक जाय. तुमी तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना वा ताका कितेंय विकतना ताका कसलोच अन्याय करचो न्हय. तुमच्या पेल्या कडचें कितेंय मोलाक घेतना आदल्या जुबळेवा वर्सा उपरांत संपलेलीं वर्सां लेखाक धरूंक जाय. फसलेच्या वर्सांचे संख्ये प्रमाणे मोल बांदूंक जाय. जितलीं चड वर्सां तितलें मोल चड करचें आनी जितलीं उणीं वर्सां तितलें मोल उणें करचें. कित्याक निर्दिश्ट संख्येच्यो पिकावळी तो तुमकां विकता. तुमचे पैकी कोणूच आपल्या पेल्याक अन्याय करिना जावं. बगार तुमच्या देवाक भियेवन चलूं. सम्यक नावाडटा देवा मुझ्या तारोका ते उल्हासता. आत्मो मुजो सम्यक नावाडटा देवा मुझ्या तारोका ते उल्हासता. तुझ्या रायाक
म्हज्या देवाक हांव अर्गां दिता व्हरतो ताजो मोग आनी ताजी दया सोम्याची वडवी गायता सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारुकातय उल्हासता सोम्याक नावाडटा देवा म्हज्या तारुकातय उल्हासता. सर्गीन देवाचें मंदिर उक्तें जालें आनी ताच्या सोल्ल्याची पेट तांतू आसलेली दिश्टी पडली. तवळ जगलांनी धांवलीं, गाज आवाज जालो, गडगडे मारले, भुंयकांपणी जाली आनी कर्यांचो पावस वतलो. तेदवां अंतरळी एक व्हड खुणा दिश्टी पडली. एक स्त्री सुर्यो न्हेसलेली, तिच्या पांयां तळा संद्र आनी तिच्या मस्तकार 12 नेकेत्रांचो मुकुट. ती भरलेली गर्भेस्तीण आपल्या प्रसूतपणाचे दुखीन ती हाक बोप मारतली. तेदवां अंतरळी आनी एक कुणा दिश्टी पडली. एक महासरोप उज्या बरी तांबडो, ताका 7 तकल्यो आनी 10 शिंगां, ताचे हर एक तकलेर एक मुकुट. आपले शिमटेन अंतराळा वयल्या नेकेत्रांचो 3 एक वांटो ताणें मारून जडोवन भुमीचेर घालो. उपरांत प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्रिये हुजीर तो उबो रावलो. तिचें भुरगें भुंय पडलेल्या क्षण ताका ग्रासूंक म्हूण तो तयार जाल्लो. Alleluia, 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 Alleluia. Diswo aiso santosaso firgus kutmak sambramaso devan kelya sarukara arga oklaptimso. Alleluia, 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 Alleluia. Servis por तुमचे सोवे आसो. San Luca permane Gesù Cristaची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काच्या परबेक जेरुसलेमाक वेतलीं. जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्षांचे बरीच ती परबेक गेल्लीं. परबेचे दीस काबार जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो. हें ताची माय बाप नेना जालीं. तो पैनाराच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटीं आयलीं. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेलीं.
3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोंदरा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालन आसलो. आनी तांचीं सवालां जापी आयकल्ले सुमेस्त ताचे जाणटेकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाब अजाप जालीं. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव वडकंती दुखीन तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हण तुमी नेनासल्यात. ताणें उलयल्ल्या ह्या उतराचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो खाल जावन चियेलो, पूण ताच्या माथेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणांत जागोवन दवरल्यो. देवाचें उतर है. मोरयेक समर्पिल्ल्या ह्या गांवाक, नित्यादर नगराक तिचो आदार सदांच आमकां लाभला म्हणल्याक हांगासर जाल्ली प्रगतीच एक साक्ष. नित्यादर मायेचें पायलणें पळयशात जाल्यार ताचेर बरोवन गेल्ले ग्रीक भाशेचे शब्द ह्या थोडे अक्षरां आसात ते वाचूंक कळलेले. म्हणटात तातूंत आसा मातेर तेऊ, देवाची माय. आनी एका वाटेन गाब्रियल श्रेष्ठ दूत आनी एका वाटेन सामिगेल श्रेष्ठ दूत. हे श्रेष्ठ देवदूत आपल्या हातांनी पाशांवाचे वस्तू घेवन आसात. देखून नित्यादर मायेच्या फालनेलांत जेजूचें मुखामळ मोरये कुशीन पळोवन ना. तुका माये तो पळयना, दोळे ताचे नांत आमचेर, आकांतलेली दिसती ताची कुर्सार चिव्यार बालयेचेर. जेजूची दिश्ट आकांतलेली आनी तो पळयता ह्या श्रेष्ठ देवदूतांच्या हातांत आसले कुर्साचे, बालयेचे, चिव्याचे ते संकेत पळोवन ताच्या पांयांची एक वाण अर्द निकळलेली आमकां दिसता. आवयच्या पासलेंत आसलेल्या ह्या भुरग्याक येदो व्हडलो आकांत त्या कलाकारान कसो पिंतरायला आनी तें पिंतूर आज सगळ्या संवसारार इतलें नांवाडीक रेदेमतोरीस याजकांनी ह्या नित्यादर मायेच्या नोवेनाक वस्तू प्रचार दिलो. आनी आज आमी त्या नित्यादर मायेच्या त्या रुपण्या सरशी वचोन मोरये तुज्या रुपण्यांत हांव ते स्वादीक दोळे, दुखेस्त दोळे पळयता. मोरयेचे दोळे दुखेस्त, केदाळय दुखेस्त. हर एक फावटी ती दिश्टीक पडटनाय ती दुखेस्तच दिसता. बारीच सुवणें मोरयेन हांसो दाखयल्लो ह्या संवसारान दिश्टीक पडटना. आज जुबले वराचें वर्स 25व्या वर्सा ह्या दुखांच्या विशयात कितें उलोवचें. जुबलेव संतोशाची घडी, जुबलेव संतोसू दादोसकाय वर्तवता, तरी मोरी मात्र आमकां दुखेस्त दोळ्यांचें रुपणें दाखयता. हाचो वांजेल सांगता आमकां मोरयेची ती खंत. संतोशान त्या पास्का फेस्ताक मोरी जुजे सांगता 12 वर्सांच्या भुरग्याक व्हरून गेल्ली आनी संतोसू दुखांत बरसोन फाटीं परत तेंपलाक गेल्ल्या वेळार 3 दिसांनी तो मेळिल्लो. खंडीत जावन दुखांच्यो जरी तिच्यो थांबल्यो, तरी पूण सबार संगती सोम्यान सांगल्यो तिका समजल्यो ना. तिणें त्यो काळजांत जगोवन दवरल्यो. सुकोवन गेल्लो मेळ्ळो आनी देखून तिका संतोश जालो. जसो गवळी सुकोवन गेल्ल्या शेळयेक
मेळ्ळ्या तक्षण संतोषान नासोन आपल्या कांदार ताका घेवन फाटी येता, तशें तिच्या पासल्यान संतोषान ती घेवन फाटी आयली आपल्या गांवाक. तरी पूण तिचो संतोष जावनूच उरोवना. आमी जाणाव त्या चेरक्याची दिश्ट कुर्सार, चिव्यार आनी बालयेर. त्या चिव्याक आंबोट शिरको दिवचें तें आळमें बसयल्लें तें, आनी तशेंच दोरयो, संकळी त्या हातांनी, श्रेश्ठ दुतांच्या हातांनी आसात. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, एका वाटेन मोरयेची जिणी भोव कश्टांची, दुखांचीच. ताच्या बाळपणांतावन, जेजूच्या बाळपणांतावन कुर्सा पर्यंत तिणें भोवशा सोंसुल्ल्या तितलें आमी कोणेय भोगूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तिका पयलेंच सांगून दिल्लें, एक बाली, एक तालवार तिचें काळीज पापसिताली म्हणून, आनी कितें मुखार राखून आसा गाय म्हणली एक खावजेणी तिका आसली. तरी पूण आनी एका वाटेन सोरेस्पराचो हात तिका सोडिना म्हणलेंय ती जाणा आसली. म्हजो जीव सोरेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोका थंय संतोषान उरता. मोरयेचें स्तुती गायन आमकां सांगता की मोरयेची जिणी ह्या आकांतां मदेंय संतोषान भरलेली, ह्या कश्टां मदेंय दादोसकायाची म्हणल्यार आमकां समजता. जुबलेवाचें वरस आनी मोरयेची आकांतलेली, जेजूची आकांतलेली दिश्ट सांगाता घालन हो एक मिस्तेर आमी नियाळूंक आज ही एक आमकां घडी. आनी तो मिस्तेर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां दिसता. एका वाटेंत मोरी संद्रार उबी रावल्या. संद्र त्या चिंतपा प्रमाणे, त्या काळाच्या चिंतपा प्रमाणे हस्कतकायेचो, उणेपणाचो, पडण्याचो संकेत. त्या पडणेक, त्या उणेपणाक ताचे वयर ती उबे रावल्या. संद्राच्या वयर उबी रावल्ली ती सुर्याक नेसल्ली आसा. सुर्याचो परजळ तिच्या आंगाचेर आनी 12 नेकेत्राचो मुकुट तिच्या माथ्यार. तरी मुखार एक आकांत, एका वाटेन वैभाव, संतोष, व्हडपण, घन तिच्या जिवाचेर दिसता जाल्यार आनी एका वाटेन व्हड एक आकांत मुखार ग्रासूंक म्हणलो महासोरोप ग्रासूंक म्हणून मुखार येवन रावचो. आनी तिणें जल्म दिवच्या भुरग्याक नपयस करूंक, गिळण सोडूंक तो आयतो जाल्लो. पूण संतोषाची गजल, जुबलेवाची गजल म्हळ्यार त्या चेरक्या भुरग्याक जल्मल्या तक्षण बापा हुजीर आनी ताच्या सिंहासना हुजीर व्हरतात, देवा हुजीर व्हरतात आनी सर्पातावन ताका पयस दवरतात. आनी तिका जाल्यारी अरण्यांत देवान म्हूण तिका तयार केल्ल्या त्या हासऱ्यांत देव तिका राखोवन व्हरता. सुरविल्या क्रिस्तांवांक दोगदोणी येता आसतना त्या दोगदोणेंतूय कशें दैरादीक जावचें, देव कसो तिका सांबाळटा, त्या पवित्र सभेक देवाचो हात खंडीत तिचे वयर आसा म्हूण दाखोवन दिवच्याक असल्या सांकेतीक रितीन ह्या उगडापण ग्रंथांत पवित्र सभेची चरित्राच सुरवेली बरोवन घाल्या म्हण येत. देवान आमच्या जिवितांत आमचो हात सोडूं ना म्हणलें मोरी एक साक्ष आनी पवित्र पुस्तक आमकां साक्ष. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, नित्य धर्माय आनी प्रत्येक जावन आकांतलेली दिश्ट आसचो जेजू आज आमकां कितें सांगता. पयल्या सुवातेर आयच्या पयल्या वाचपान सांगल्या प्रमाणे आमी आमच्या मालगाड्या घरा पाटी येजय. 50व्या वर्स जुबलेवाचें वर्स लेवीशास्त्र पुस्तक सांगता हर एकल्यान ताच्या आपल्या मालगाड्या घराक, मायेघराक फाटी येजय. आमकां क्रिस्तांवांक मालगाड्यांक घर जावन आसा पवित्र सभा. आमकां सुरूक नवो जल्म दिल्ली, उदकान आनी आत्म्यान धुवन नितळ केल्ली ही आमची आवय पवित्र सभा. तिचे थंय आमी फाटी येजय. कितेंय चडवणें जाल्यार, कसलेय कश्ट आयल्यार, आकांत आयल्यार पवित्र सभेंत तावन मात भायर वेचें केदीनच आमच्या मतीक येवं नजो. कोणायच्याय अस्कतकायेक लागून, कोणायच्याय उणेपणाक लागून आमी कश्टताना मोरी कशी संद्रार उबे रावल्ली गी
सुर्याक न्हेसोन नेकेंद्राचो मुकुट घेवन तशें आमी उबे रावंक मोरी आमकां आज आपयता. पूण तरी मोरयेचे दोळे दुखेस्त आसात. सबार फावटी आमी सुकोवन पडटा आनी जशें जेजू तेंपलान सुकलो गी तशें आमी ह्या पवित्र सभे भितरच सुकोवन पडटा. ह्या पवित्र सभेंत जावं याजक धार्मीक वा लायीक ह्या आमच्या मनशां मदें आमचे मदें आसचो भ्रश्टाचार, उणेपणू, खोटेपणू, आमची अस्कतकाय ह्या पवित्र सभेक अस्कत करता आनी तिचें नांव पाड करता. हें आमी जाणाव. आमच्या पवित्र सभेन जावची, पवित्र सभेच्या सांद्या मरिफातच जावची. अनाहुतां कितल्या नालिसायाची जाल्यांत आनी पवित्र सभेची दिश्ट आज संवसारभर कितली बेजारायची जावंक पावल्या आनी मोरी तसल्या आकांतलेली दिश्ट पळोवन आमकां आज जागोवणी दिता. एक विमान राडारांतून भायर गेलें जाल्यार सुकोवन गेलें जाल्यार तें कैमणी वचून पडलां म्हणून अर्थ. तशें जर तर मोरयेच्या दिश्टी भायर ह्या पवित्र सभेच्या दिश्टी भायर आमी वचूं जाल्यार आमी खंडीत जावन सुकुल्लीं मनशां जावंक पावता. आमी नासाच्या वाटेक वचूंक साद आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हरी एका काळार पवित्र सभेक कश्टाकांत आयिल्ले आसात. तुमी जाणात, सुरवेर तावन आज पर्यंत पवित्र सभा खंयचेय वर्सांनी भोव शांतेची वर्सां सारिल्लीं म्हणून सांगूंक जायना. तरी पूण ह्या कश्टाकांता मदें श्रेश्ठ शेगुणाचे दादले आनी स्त्रियो उब जाल्यात आनी पवित्र सभेक पाटी ओडूंक पवित्र सभेच्या सांद्यांक सकल्यात. आतांच्या काळारय तसले मनीस आसात. मागणें करचें, प्राजीत करचें, बरीं कामां करचीं आनी प्रत्येक जावन देवाचें उतर वाचून नियाळून त्या देवाच्या उतरा बोवारी जिणी मानून हाडचे धाराळ मनीस आमचे मदें आसात. तीं आमकां शिकयतात कशें आमी आमच्या मलगड्या घरा पाटी येजय म्हणून पवित्र सभेक वांटे फांटे करूंक, देस वाटूंक जायतीं प्रयत्नां जातात. पाप साहेबान थोड्या तेंपा आदीं सांगलें, तुमी दया करून उलो मारा मोरयेक, तें मागणें तुजे ससायकाल ये देवाचे माये, आमी येता आमच्या गरजान, आमच्या मागण्याचो बेपरवो करिनाका, पूण समेस विघ्नांतले आमकां सदांच निवार, आनंद बरी सद्या अंकवारी म्हणलें मागणें आमी म्हणा जाय म्हणून. तितलें मात्र न्ही, आमी मिंगेलीक उलो मारी जाय. मोरयेच्या नित्यधर्माच्या पाळणेला असो मिंगेल, त्या मिंगेलीक उलो मारी जाय म्हणून पाप साहेब सांगता. कित्याक मिंगेल सर्गी फौजीचो मुखेली खोटेपणाक दामून दवरूंक, ह्या खोटेपणाक यमकडाक पाताळाक धाडूंक तो मात सक्ता जाल्ल्यान ताका आमी उलो मारी जाय. आनी हर एकल्यांनी तेर्साच्या उपरांत लदीन जाल्या उपरांत ही दोन मागणी म्हणो जाय म्हणून पाप साहेबान आमकां उलो दिला. कश्टांचे दीस आजून आसात आमचे मदें आनी ह्या कश्टांच्या दिसांनी मोरयेक आमी उलो मारया आनी तिची आकांतलेली दिश्ट आनी जेजूची आकांतलेली दिश्ट ती आसोनी तिका समाधान करूंक, तिका बुजावण दिवंक, तिच्या सांगाता रावंक आमी सांगया, माये हांव म्हज्या मलगड्या घरा पाटी येता. कितेंय चडवणें जावं दी, म्हजी पातकां बोगसूंक माग जेजू कडेन आनी हांव म्हज्या मलगड्या घरा म्हज्या पवित्र सभेंत पाटी येता, तुज्या सांगाता रावता, तूं म्हाका हात धरून चलय म्हणून आमी मागोवंक जाय. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो जुबलेव आमकां हर एकल्याक संतोशाचो, तृप्तेचो जावं दी, दादोसकायेचो जावं दी. घरांत कसलेय कश्ट, पिडाशिडा, बेजाराय, निराशा, आकांत आसल्यारय मोरी आमकां सोडून घालिना, आमचो हात सोडिना म्हणलें स्पश्ट आमच्या मतींत आसूं दी. आनी पवित्र सभा आमची आवय आनी ह्या पवित्र सभेचो उत्तम सांदो मोरी आमकां सदांनीत राखता आनी सांबाळटा म्हणलें आमच्या मतींत आसूं दी. मोरयेच्या नांवान बाप्पा हें मागणें करता हांव तुका, मोरयेच्या नांवान बाप्पा हें मागणें करता हांव तुका. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभा चलनवरची जबाबदारी आसच्या पापा साहेब फ्रांसिसाक, आमच्या गोवळी बाब पिटर पावल सल्दानाक, सर्व बिस्पांक, याजकांक आनी धार्मिकांक पवित्र आत्म्याची ससाय लाभय. देवाचें उतर परगडच्या मिसांवां मुखान क्रिस्ती मावल्यांचे आदर्श घेवन
संवसारार बवाडताक साक्षी जावन चलोवंक आनी समर्पीत जिवीत जियोंक लोकांक उत्तेजीत करूंक तांकां प्रेरण दी म्हण मागता हांव. बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या राष्ट्राच्या पुढाऱ्यांनी समाजाच्या उदारतेर जातकात निगलासतना वोवरूंक निस्वार्थी मनोभाव तांचे ते तांकां दिल्ले जबाबदारींत प्रत्येक जावन एकसुऱ्या दुबळ्या निराशेच्या आनी अल्पसंख्याकांची हक्कां उखलून धरूंक बरें मन दी म्हूण मागता हांव. म्हज्या नांवान बापा ही मागणें करता हांव तुका. मागता आमी फाटल्या 25 वर्सांनी आमच्या पिरगजेन सेवा दिल्ल्या येजाक बाप मनादेक पाऊल पिंटो, मनादेक बाप अल्बानसोज, मनादेक बाप डेनिस सुवारेस, मनादेक बाप फ्रांसीस क्रास्ता आनी प्रस्तुत आमचे मोगाळ बाप एलायसोज तांणी ह्या आमच्या नित्यादार पिरगजेन दिल्ली सेवा व्हरती तांच्या मुखल्या मिसां वावराक जैत लाभय आनी तांकां बऱ्या भलाय केंद्राक आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. मोरयेच्या नांवान बापा हे मागणें आमी करता हांव तुका. मिसाव गांवांनी वावर करच्या आमच्या धर्मीक भावा भयणीक तशेंच कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर परगांवांत वावरतेल्या आमच्या पिरगेचे सर सांद्यांक राख आनी सांबाळ आनी तांच्या वावराक आनी त्यागाक फावो तो फळ लाभय म्हूण मागता हांव. मोरयेच्या नांवान बापा हे मागणें आमी करता हांव तुका. मागता आमी सहदानी पासत प्रत्येक जावन हो सगळो जागो दान जावन दिल्ल्या देवादीन जोस्पीन मास्करेनासाच्या आत्म्या पासत ससनाचो विशय तिच्या आत्म्याक लाभय सांगातास मागता आमी हांगासर जियोवच्या सर कुटुंबां खातीर आमचीं कुटुंबां मोगाचीं आनी समाधानाची बोंदेरां कर आनी आमच्या भुरग्यांक बरी भविश्याची मेळटा चडय म्हूण मागता हांव. मोरयेच्या नांवान बापा हे मागणें आमी करता हांव तुका. मागता आमी आमच्या विकार बापा पासून तांणी हाती घेवचें आसचें येवजण पिरगज लोकांच्या भरपूर सहकारान ते बेगीन प्रारंभ करूंक जाय असो आदार लाभय. आमच्या विकार बापांक कुडीची बरी भलायकी आनी मोतीचो संतोष लाभय म्हूण मागता हांव. मोरयेच्या नांवान बापा हे मागणें आमी करता हांव तुका. आमच्या पिरगजीन फाटल्या 25 वर्सांनी देवादीन जाल्ल्या सर आमच्या बाबा भयणीक ससनाचो विशय लाभय. तांणी ह्या संवसारान जीव केल्ली सर बरेपण तूं मानून घे आनी ससनाचें सूख भोगोवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. मोरयेच्या नांवान बापा हे मागणें आमी करता हांव तुका. आयच्या ह्या संभ्रमांत वांटेली जावंक आसात जाल्ल्या आमच्या पिरगेच्या सर भावा भयणी खातीर मागता हांव. विशेश जावन आस्पत्र्यांनी ह्या घरांनी चिकित्सा घेवन आसच्या पासत ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल. आमच्या स्वंत गरजां खातीर मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा तुज्या मुखार दवरलेली ही मागणी आनी आमच्या काळजांत आसची हेर सर्व मागणी तुज्या पांयांत तुज्या पुताच्या आवयच्या पांयां तळा दवरता. तिच्या विनवणेन आमकां फावो ती जबाब दी. तुजो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन.
आमचेर जर कुरपेची वाळू ते सर आमचे सासणीक जिविताची तुझे तावनू मारता आमचे सर कुरपेची वाळू ते सर आमचे सासणी जिविताची स्वीकार कर बाबा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुझ्या दयेक तू स्वीकार कर स्वीकार कर बाबा स्वीकार कर मोगाळ भुरग्यांक तुझ्या दयेक तू स्वीकार कर Undo wine Krista kudi Undo wine Krista kudi Zosto badal dita Dășesc cine amci Badal von parăta म्हज्या भाव भयणीनो तुमच्यानी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात तुमच्या तनले बलिदान आपल्या मनाखाली मेळमेक आमच्या नेत्या पयसुबेच्या दावाक सगळेस्वर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुज्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा विशेष मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या ह्या पासत ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया यश आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वतय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नित्यांकवारी मोरयेक नित्या धर्मायेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वखणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी
ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सोळ दरबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातून जमयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परत दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबा तसो घुटू परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन पाहून आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही बापा आमच्या सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो ताज्या नंबरीत पुनर्जिवानपणाचो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तिका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोवभगेवंत ओंकार मरयेच्या भगेवंत झुजेच्या तुज्या भगेवंत धनदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी. तिजे वरवीं सगळ्या संवसारात शांती आनी तारान फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाड सुरे तुज्या पवित्र सभेक
भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मायपासाण तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदर बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पुरीत जावं, तुझे राज समकायूं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाचे न्हू आतां पवित्र युकरिस्त स्विकार करचो वेळ 8 सुवात्यांनी ह्या जाग कुमगार वणतले. जिणेच्या पैणार आमच्या बरवशा
फ्रिगजेंतल्या सर भुरग्यांची तशेंच व्हडांची तालेंतां उर्जीत करूंक फावो केल्ल्याक सोम्या तुका जावं स्तुती. आज प्रधान याजक जावन एवकरिस्ताचे बलिदान भेटयिल्ल्या आमच्या मोगाळ गवळी बापा खातीर मागतां. आमची मंगळूर दियेसीस व्हड जतनेन चलोवन वचच्याक सर्गींच्या जानवायण तांकां भर. ह्या घडये मागतां आमी आमच्या निवृत्त गवळी बाप लुईस पावल सोजा पासत. तांचे खातीर मागता आसतना ताणें दिल्ली सेवा आमच्या दियेसेचेन आपार जावन आसा. मुखल्या तांच्या निवृत्त जिवितान कुडीची भलायकी आनी मतीचो संतोश तांकां लाभय. फिरगजेची येवजण मुखारसून व्हरच्याक अडकळी आसा तरी तूं आमकां धैर्य दिताय. फिरगजेच्या सर कुटुंबाक तूं एका मोनाची आनी एका काळजाची कर. हाताक हात मेळोवन आमी सर फिरगजगारांनी विगार बापा संगी वावरूंक जाय आसचें बरें मन आमकां फावो करतले म्हणल्या भरवशान तुका उलो मारता आनी म्हणटा अर्गान तुका सोम्या जेजू. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंत हांवकार मरयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला. तेच हांवकार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मग जनो आयचे ये आमचे मिसाचें बलिदान येदोळवरेक भोव बऱ्या रितीन चलोवन व्हरूंक आमकां फावो केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां दिता. बरें वातावरण आमकां आयच्या दिसा देवान फावो केलां आनी सगळे कार्यक्रम खंडीत जावन अपुरबायन ताच्या बेसावान आमचे साहिबे नित्य धर्माच्या आदारान बरें जातलें म्हणून म्हजे पातयेनी. ह्या मिसाच्या बलिदानाचे प्रधान याजक जावन आमच्या दिशेचे गवळी बाप भोवमनादीक दोतोर पिटर पावल साल्डाना तांणी हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे खातीर मागला. बरो संदेश तांणी आमकां आयच्या दिसा दिला. देखून आमच्या समेस्तांच्या तर्फेन बाप आमचे गवळी बाप पिटर पावल साल्डानाचो हांव पयल्यान पयलें उपकार बावडटां. तशेंच सांगात दिल्ले याजक साम भेटवण्यान भाग घेतलेले आमच्या वारड्याचे विगारवार भोवमानादीक JB साल्डाना तशेंच हेर याजक आमच्या वारड्याचे तशेंच आमचे पिरगजेचे माजी याजक तशेंच सबार सैर याजक हांगासर वेदीचेर आमचे सगळे ह्या मिसाच्या बलिदानान भागीदार जाल्यात. तांचो मोलादीक वेळ आमचे सगळे ते करसून आमचे खातीर ताणें मागलां. देखून तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन ह्या सर्व साह भेटवणी केल्ल्या याजकांचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटां. तशेंच ह्या कार्यक्रमा संदर्भार हे सगळे येवजण मांडून हाडूंक आमची जुबली समिती संचालक मनेस्त फ्रांसीस डिसोजाच्या मुखेलपणान सगळे जुबलेवाचें कार्य आनी आज मात न्ही फाटल्या साबार कार्यक्रमा संदर्भार ह्या समितीन मेहनत काडन दीस आनी रात म्हणले बरी काम करून हे सगळीं कामां आमची सगळीं कार्यक्रमां सगळे संभ्रम यशस्वी रितीन मांडून हाडूंक ती वावरल्यान. देखून सगळ्या जुबल्यो समितीचो हांव ह्या संदर्भार उपकार बावडटां. हे मिसाचें बलिदान अपुरबायेन चलोवन व्हरूंक आमच्या गायन मंडळीन तशेंच आल्तार भुरग्यांनी आनी हांगासर वेवस्था केल्ल्या सर्व आमच्या स्वयं सेवकांचो हांव उपकार बावडटां. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जाल्ल्या तुमकां समेस्तांचो हांव उपकार बावडटां. आनी हे कार्यक्रम हे मिसाचें बलिदान जाल्ल्यानंतर हांगासर मोठे वेदी कार्यक्रम आसा. आदल्या विगारांक प्रत्येक जावन आनी उपाध्यक्ष कार्यदर्शक आमी हांगासर मान करूंक आसतलो. ते वेदी कार्य जाल्ल्यानंतर हांगासर जेवणाची मांडावळ आसा. त्या जेवणात तुमी एकल्यानी भागीदार जाय. ताच्या उपरांत हांगासर मनोरंजन भोव अपुरबायेचें मनोरंजन हांगासर आसतलें. देखून तुमी समेस्तांनी हे सगळे कार्य जाता म्हणसर आखे जाता म्हणसर आमच्या सांगात रावत जाय आनी हे कार्य सोबय जाय म्हणून तुमच्या समेस्तांच लागीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. भाग्यवंत ओंकार मरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशाकुळाची सडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो.
अंकुर मरिये उदेशीन जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आज अंकुर मरियेच्या परबे दिसा तुमी संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या अंकुर मायेचे मजतीन ससनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावो. आनी सर पोदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार